गीत घेऊया पेज 19 A35 तुझे सोशे आयल्या. तुझे सोशे आयल्या दुनिया मोजो तुझी मागोंक आमकां आयकतो तुजो सोमेस्ताची दोईन बागूय गरज आमची. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आयज तुमची खाजगी मागणी तेसां आसात ती आनी ह्या मिसाची जी खेरीती तेसां आसात ती मनांत धरून ह्या मिसान भोक्तीपणी आमी वांटो घेवया. आमच्या पातकांचे दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागया. चड करून देवान आमकां फुंक्या देणे दिलेले आसा. हें व्हडलें देणें की आमी पातकां जिवना जावच्याक ताणें खुर्सार आमची सगळीं पातकां बोगसली. करच्या आदी पर्यंत आमी ताच्या मनांत सदांच आसा ही सगळीं पातकां बोगसून आमी स्वतंत्रपणे जेजू सभेंत जिवंक जाता. पूण आमी तें करिना. आमी आमच्या आपलेपणान जियेता आनी ताची देणी ती आमकां दिल्ली आसा ताचेर आमी बिलकूल नियाळ करून जियेना. हें पातक आमचें कबूल करया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सुरपोदितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बा घेवन सुदांचांक वार मारयेक सगळ्यां देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सुरपुदिदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससणांचे जिविताक पावूं. सुम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सुम्या काकुतकोर. मागुया. काकलूत सरा देवा, आमी भोव असूक भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास कोत्ताना तिचे विणवणेन आमचे असूकतायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतोरात आमी शिदिदान आयकुया. बाकिवून पावलून रोमकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप. भावा भयणीनो, संवसार तांचे दायज जातोले म्हूण अब्राहमाक आनी तांचे संस्थेक केल्ली बासावणी समृद्धीक लागून न्हय पूण भावार्था उद्देशी येतोल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटच बासावणी फुक्या दिल्ले देणे जावचे खातीर आनी ती सगळे संस्थीक म्हणगे समोर सांबाळटा तांकांच न्हय पूण अब्राहमा परी भावात दोत्ता तांकांय खोरीच मेळचे खातीर ती भावाताचेर थारायल्या. कित्याक तो आमा सोमेस्तांचो बापूय. अशें बरयलेलें आसा, खूब राष्ट्राचो हांवें तुका बापूय केला. ह्या उतरा प्रमाणे ज्या देवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो आनी जो देव मोल्याक मेल्लेल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसोश्यो करतात त्या देवा मुखार अब्राहम आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणे बोरवाशांक जागो नासलो तेन्ना पर्यान बोरवासो धरून ताणें अशें सोत मानलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देवाचे उतर हे देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा.
जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्राहमाच्या पुताधुवानो ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. हजार पिणकाक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्राहमा कडेन कबलात केली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिली, तीच ती. जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. अब्राहमाक आपल्या चाकराक आपले पवित्र उतर दिले, ते ताणें मनांत हाडले आनी संतोसान आपले परजेक ताणें भायर काडली. आपणे विचून काडलोल्यांक आनंदाच्या उल्हासा मदें ताणें फुडें व्हेली. जबाब सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak zoy zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy, sorvesporak zoy. स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे गवाय जातल्यात म्हणटा सोमी. Sorvesporak zoy zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy, sorvesporak zoy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां सांगता, म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर दाखयत जाल्यार तो आपलो पाटलावदार म्हूण मनशाचो पुतूय देवदूतां उजीर दाखयतलो. पूण जो कोण मनशां उजीर म्हाका वळखना जायत ताका देवाच्या दुतां उजीर हांवूय वळखचो ना. आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितें उलयत ताका तें बोगसतले. पूण कोण पवित्र आत्म्याची निंदा करीत जाल्यार ताका ती बोगसोचीच ना. तुमकां देवस्थानांनी आनी नितीदारां वो अधिकाऱ्यां मुखार व्हरतीत तेन्ना कसो आनी कितें जबाब दिवचो वो कितें उलोवचें तें चिंतूं नाकात. तर तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो तो वेळ येतोच तुमकां शिकयतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. पयले स्वातेर देव आमकां बावाड दिता. एक देणें. एकलें चेडूं अशें म्हणटा, हांव खरेपणी क्रिस्तांवांचेर आड आसलेली आनी तांची विरुद्ध हांव उलयताली. पूण एक दीस अकस्मात जेजू म्हजे कडेन उलयलो आनी ते मेरेन सावन म्हजें जिवीत सगळेंच बदल्लें. आनी हांव आतां ताचो पाटलाव करूंक लागली. म्हाका सगळें समजोंक लागलें. हांव आदीं कितें करतालीं म्हज्या धर्मान पळय तें, आनी आतां हांव कितें करता तें म्हाका स्पश्टपणी दिसोंक लागलें. भयणीनो आनी भावनो, कितें जालें तिच्या जिवितान? देवान तिका आपोवणें दिलें, देणें दिलें, जें तिका दिश्टी पडनासलेलें तें आतां दिसोंक लागलें. कशें दिसोंक लागलें? तिचें मन उजवाडान आयलें. तें कशें उजवाडान आयलें? पवित्र आत्म्याक लागून. पवित्र आत्मा आमकां सगळें स्पश्टपणी दाखयता, जें आमकां फकत बावाडतान दिसता. बावाडते विरेत तें दिश्टी पडना. आनी आमी हांगसर आमकां बावाड दिलेलो आसा, पूण आमी खूब पाटी ह्या बावाडतान आमचें जिवीत सारिना.
विदेशा सारकीच आमचें जिवीत आमी जियेता. एक म्हणचे तुमकां हांवें सुरवातेक म्हणलेलें, देवान आमची पातकां बोगसोली. आमी देवाची भुरगीं आनी देवा सृश्टीन आमी पयस वता तेन्ना आमी पातकान जियेता. तेन्ना कितें जाता, आमचेर साय येता आनी देव आमचे कडेन उलयता, देव आमकां दाखयता तें दिसती पडना. आमकां जाय पळय तशेंच आमी करूंक लागता आनी हाका लागून आमचेरूच आमी वायट ओडून घेता. देवाक नाका तें आमी वायट ओडून घेतलेलें. ते चेडवाकेच भाशेन सगळें दिसती पडोंक लागलें आनी तेन्ना सावन ती जेजूक सारकें परगटूंक लागलें. तांच्या लोकां मदें ती वचोन तांकां सांगूंक लागलें. ताका खूब पिडापीड दिवंक लागलीं ती, कित्याक तांकां तें देणें मेळोंक नासलेलें. मागीर तें कितें म्हणूंक लागलें, हांव म्हजें जिवीत जेजू सोबें जियेता आनी तातूंतल्यान तांकां मागीर फायदो मेळटलो. ही भाशेन सांता भक्तांनी आपलें जिवीत सारलें आनी आमी तेच भाशेन आमचें जिवीत जेजू सोबें भावार्थान आमी सारूंक जाय. आनी तो आमकां सगळें सांगता पळय, आयज कितें म्हणलां पळय तें, तुमी कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें तुमी भियोव नाकात. कालूय आमकां सांगलेलें भियोव नाकात म्हणून. आयजूय तो आमकां सांगता भियोव नाकात, कित्याक पवित्र आत्मा तुमकां सुचयतलो कितें म्हणूंक जाय तें त्या वेळार. भिरांती बीन आमी जिवंक जाय. कित्याक लागून जेजू आमचे सोबें आसा, ताका चिटकोन आमी रावया. बाकीचें सगळें तारेर येतलें. पावलून पळय आमकां सांगलां कशें. अब्रामाक सांगलेलें की जीं कोण भावार्थान जियेतलीं तांकां जें सगळें दायज मेळटलें. देवाच्या एकपणान तीं जियेतलीं, देवाचें बरेंपण आनी पवित्रपण तांचें सोबें उपजवतलें. तीं कामां कोत्तात म्हणून न्हय, उपास कोत्तात म्हणून, हें कोत्तात म्हणून न्हय, हें फुंकेन देणें दिल्लें आसा म्हणून आयज ताणें आमकां सांगलां. फकत आमी तें जाणूंक जाय आनी ते भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सांगूंक जाय. आनी जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत सारतले तेन्ना आमचीं उतरां कोन्यो आमच्यो न्हय ताच्यो जातल्यो आनी त्यो फळदायक जातल्यो. ताणें आमकां सांगलां म्हजे सोबें रिगून रावात. आनी आनीक फुडें ताणें कितें म्हणलां, जो कोण म्हजे सोबें आसा आनी हांव ताचे सोबें आसा ती सुभां फळां दितलीं. तोक ता तसलीं फळां हांगसर ताका तर पळयशात जाल्यार तो एकूच करी, ताका एकवटान सगळें करी. ताका लागून आयज पर्यंत ताची कूड हांगसर आसा आनी आयज पर्यंत कितल्यो मिलाग्री जाता ताका लागून न्हय, देवाक लागून. कित्याक देव ताचे सोबें आजून वावुरता आनी तेच भाशेन आमचे सोबें देव वावुरता. आनी आमी फकत ताका सहकार करूंक जाय. आमचें जिवीत आमी खालतेकायेन, नम्रतायेन, सायबीणमायेन जियेलें ते भाशेन आमी जिवंक जाय. सर्वेस्पराची चाकण. तूं म्हाका घडोवन हाड, तूं म्हजे सोबें वावर कर, हांव तुका सहकार करता. आनी हे भाशेन सगळे सांता भक्तांनी केलें. आयज एकलो सांत आसा, खूब आसात पूण एकाचेंच तुमकां सांगता. ताचें नांव हिलारियन. वो बरे व्हडल्या दर्जाचो आसलेलो आनी गाजा म्हणटा पळय जाता ह्या दिसांनी घेर चलता थंय चल्लो तो क्रिस्तांव नासलेलो पूण तो ताका ओगेपणांच रावंक जालो म्हणून तो इजिप्टाक गेलो आनी थंयसर खूब ओरोणें आसा. थंयसर आपलें जिवीत सादतना तो आंतोनी मोटवाशी थंयसर आसलेलो पळय ताच्या म्हणल्यार संबंदांत आयलो. हे भाशेन देवच घडटा तें. ताचें जिवीत पळयले उपरांत ताका तें खूब मानलें आनी हे भाशेन सगळें आपलें जिवीत ताणें थंयसर सारलें. घरा येयल्या उपरांत बापूय आवय मेल्ली म्हणटच सगळी आपली कितें मोलमतां आसली ती गरिबांक दिली. पोत्तून गेलो. पोत्तून गेल्या उपरांत ताचे भोंवतणी खूब येवंक लागले, शिश्य येवंक लागले. ताका तें नाका आसलेलें. हें आतां 3ऱ्या शेंकड्यान जालें. ताका नाका आसलेलें म्हणटच तो थंयसर थान आनीक दुसरेशी सिसिलिया म्हणटा पळय थंयसर गेलो. थंयसर ताका कोणें ताच्या आदल्या शिश्यांनी पळयलो आनी ताचे शिश्य आयले ते थंयसरूय उगीच थंयसरलो भायर सरलो आनी मागीर तो फुडें दालमेशिया म्हणटा पळय थंयसर गेलो आनी थंयसरूय ओगेपणांच रावलो आनी मेलो. आतां ताचें जिवीत हे भाशेन ताणें चाललें. तो सदांच आपलें जिवीत जेजू सोबें जियेतालो आनी हातूंतल्यान तो कितें जाण आसलेलो, म्हजें तर हांव जिवीत जियेत जशे भाशेन एक आमचो सांदो हांगसर आसा तो एक सेल तें तर बरे भाशेन जियेत. ताचे भोंवतणी आनीक सेल्स आसात न्हय, तांकां फायदो मेळटा पूण तांकांच न्हय आख्खे कुडीक मेळटा.
तेच भाशेन आमचें जिवीत भयणीनो आनी भावनो आमी सगळीं क्रिस्तांव सगळें आसा तर आमचें जिवीत तर आमी जेजू सगळें बरे भाशेन जियेत आनी तो आमचें सगळें वावरीत जाल्यार हातूनच आमी मिशनार जाता जशे भशेन तेरेजा धाकटी ती भितर आसलेली सान फ्रांसीस शावेर भायर आसलेलो तो इतलो वावुरतालो ताका मिशनार म्हणून ताका दर्जो दिलेलो आसा आनी ती भितर आसलेली ती मिसांवांची पात्रोण म्हणून तिका दिलेली आसा भितरूच आसलेली 24 वर्सांची ती मेली वो 40 वर्सांचो पूण पळयात कितें जाता पळय तें आमच्या म्हणजे देव आमकां आमच्या मनां उजवाडा येता आनी देवान कितें केलेलें आसा घडलेलें आसा तें आमकां समजोंक लागता आनी हांव जाणो की तुमी खूब जाणां हें समजतात म्हणून आनी त्या प्रमाणे तुमचें जिवीतूय सादतात एक मात्र मनांत दवरात जी तुमी पातकां कबूल केलेलीं आसा ती सगळीं काबार जाली म्हणून ते भाशेन तुमचें जिवीत जियात नाल्यार कितें कोत्ता देंवचार तुमकां तातूंतच घुंवडां येता हें फोटींगपण तुमी बिलकूल मानी नाकात हें सगळें भायर उडयात सारकी जेजूच्या कोठान जियात हें पाटलें धरून तुमचें जिवीत सारी नाकात जेजून तुमकां आमकां सगळ्यांक आमची पातकां बोगसली ताचे कोठान आमी आमचें जिवीत सारया तर थोडो वेळ आमच्या हात अशें उमटेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता ताचें बरेंपण आमचें सगळें आसा ताचें पवित्रपण आसा त्या पवित्रपणांत प्रमाणीकपणांत आमचें जिवीत सारया आमचें कितें कोत्ता तातूंत न्हय आमच्यान कांयच करूंक जायना फकत आमी बरें कोत्ता जाल्यार तें ताकाच लागून बरेंपण आमचें सगळें उपजवता आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान जेजू आमचें जिवीत तूं अदीकान वेदीक तुज्या कोठान दवर आनी आमकां तुजे सोशणीक कितेंच कोडसरूंक दिवं नाका विठोवणेचें गायन घेवया गीत घेवया पेज 42 C34 तुझे आदी मोगाल जेजू तुझे आदी मोगाल जेजू आयज आमची काळजां कोरिता तुज्या मोगानो ती उलपाय तुज्या मोगानो ती एकठांय कोटकोटीत काळजां सायबा बेटोवनी कोता तुका कोटकोटीत काळजां सायबा कोयटोवनी कोता तुका म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडप दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमचे मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवेन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोड पुदेदार आनी शासनाच्या देवा सोरकालीन सोरतायन जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रोचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरून सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूत आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे
मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वीस पोवतो. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. हुन सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. हुन सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो तांक आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक करोराचें रगत. पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशे पासत तें मोरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गोड पोरगोठुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी कालचिंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोलीचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजळीत तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचे पोती बागयोन जुजे, बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वदिदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आमचे सगळे पवित्र आत्म्यान बरोवन हे मागणें म्हणटा आनी आमकां जे मागलां तितलेंय फावो करता आनी आमचे उदय बरोबर सगळ्या जाणांक मनशा कुळाक बरेपण फावो करता. तर म्हज्या भयणीं आनी भावनो, भक्तीपणी जेजूच्या एकवटान आतां आमी पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें दोरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता हांव. तुजे सुरचेलो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 55 D15. जेजू म्हाका तुजी गरज. जेजू म्हाका तुजी गरज. सुखे जमनीक सोंशें उदक, उज्या दिव्याक बोल भिजलेचे, योद्राक चलोंक पोलुबेचे. तुजे बोगोन मागना जिवीत, जेजू आनी पदवी. तुजे बोगोन मागना जिवीत, ना
मागुया. सुर्गीचे बापा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काढून या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सोडवणा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारीचे देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस उदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडिल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोबें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर्पो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरे मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. गीत घेवया पेज 214 T25 माये मोगाले. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरेचे रेलिकेन तुमकां सगल्यांक बेसांव. जीं कोण दुयेंत आसात तांकां, जीं कोण काम सोदतात, जांकां कामान थी रावंक जाय, जांकां अभ्यास करूंक आवड लागता, जांकां फुडलो अभ्यास करूंक जाय तांकां ते मेळच्याक, जांकां परदेसांत वचोंक तयारी करतात तांकां मदत मेळच्याक, जीं बुजवण सोदतात कित्याक तांची मोगाची कोण मेलिल्ली आसा, ही सगळी मागणी ते सावन तुमच्या मनांत आनी काळजांत धरून आतां आमी हो आशिर्वाद घेवया. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आनी सोर्पो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. San Francis Xavier, Warakura, Radis Amcha Mogan, Las Lola, Mesangal Saiba, Desaramcha. Sambarunga
sangal saiba sharar goinchan sambar